मानशेचे उदक निवऱ्या खाजण जमनीन पाविल्ल्यान शेतकऱ्यांच्या पिकाची वाट लागता। हाची शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय मेळची। मामलेदारान येवन ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवची अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आमी आसा नेवरा खाजनान, नेवरा उग्राण खाजनान, आणि तुम पळयता आसतले आमचे जे शेत आसा ते काय बरें रोयिल्लें आसा। आमच्या कडेन आमचे शेतकार आसा नेवरा खाजनाचे, आणि तुम नॉर्मली शेत जे आसा ह्या खाजनान आमी पावसाचे टायमारूच रोयताले, पण हे फावट आमच्या शेतकारांनी धाडस करून ही शेतां जी आसा ती गिमाच्या म्हयन्यांनी रोयिल्ली आसा, आणि तुम उदक जे आसा उदक बीन घालून ही शेतां तुमी पळयता कितली ग्रीन जाल्ली आसा ती। पण आता एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो म्हणजे खारें उदक येवपाचो। आतां मानशो मोडोन जावं कोरडा मोडोन जावं मानशो ओपन दवरून हांगा खारें उदक येयलां, आनी हेकाच लागून आमी हेच्या पयलू जे मामलेदार आसा, तलाटी आसा जावं एके आसा हांकां आमी इन्फॉर्म केल्ले की हांगा असो इश्यू जाल्लो आसा म्हणून, आनी तांकां सांगलेलें हेंचेर एक्शन घेया म्हणून। पण तरी पूण एक्शन जी आसा ती टायमली जाल्ली ना, आनी त्या कारणाक लागून जावं टेनंट एसोसिएशन आसा तांकांय सांगलेलें की हे जे आसा ते बेगांच्या बेगान रेक्टिफाय करा आनी हे रिपेर करा, जावं खंय इश्यू आसा तांकां नोटीस धाडा आनी कितें आसा ते एक्शन प्लॅन करून हाडा म्हणून। पण तरी पूण तुमी पळयता आसतले तरी पूण तें जाल्लें ना, आनी आतां उदक ऑलमोस्ट आमचे जी शेतां आसा ते शेतांनी पावल्ले आसा, थोड्या शेतांनी ऑलरेडी उदक येयल्लें आसा, आनी त्या कारणाक लागून शेतांची जी डॅमेज आसा, क्रॉप डॅमेज आसा ती डॅमेज जाल्ली आसा। आतां तुमी पळयला ही जी भात शेती आसा, ही लागवड आसा, ही आमच्या शेतकारांनी खूब त्रास घेवन ही शेतां रोयिल्ली, आनी तुमी पळयता एवरी टायम शेतां जी पावसान रोयताली आयज धाडस घेतलेलो की गिमान रोवपाक लागून, आनी गिमान खंय ना खंय तांकां क्रॉप जावन तांकां फायदो जावपाक लागलो। म्हणजे आयज शेतान तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक कडेन शेतां कमी जायत आसा, मात आमी ही वाडोवपाक लागून ह्या आमच्या शेतकारांनी नेवरेच्या शेतकारांनी धाडस घेतलेलो। पण अशें समज जालें ना सेम इश्यू जातलो म्हणून आमी सगळ्यांचो जो डिमांड आसा शेतकारांचो, शेतकारी उलोवन सांगताले तुमकां की हांगा खंय ना खंय तांकां न्याय मेळोवपाक जाय आनी ती भरपाई मेळोवपाक जाय। ते उदीक घेता ते आमकां कळना पावसान कशें घेता ते शेतकार बी। पूण आमी ह्या फावटी मायगान रोवन शेतां इन्कम करता, आमी आमकां शेतां रोवपाक प्रयत्न केलो। हे कम्युनिटी सारकी ना ही, आनी मानशेकारूय सारकी ना, हे उदीक भितर घेता हो कम्युनिटी तेजें घालता, मानशेकार कम्युनिटीचे घालता। हांव इतलें मागता सीएमा कडेन आमी सांगता ते कम्युनिटी डिजॉल्व करची आनी नवे बरे कम्युनिटी भुरग्यांक काडून न्याय घालचे, आनी मानशेकारांचे एक्शन घेवचे मानशेकारांचेर, सगळे मानशेकारांचेर उदीक कोण घेते फुटे काडून उदीक भितर घेवप हेंकां चालू आसता तेंचे, इतलें सांगता हांव। आनी कडक एक्शन घेवचें सगळ्यांचेर, मामलेदाराक सांगचें सीएमानी, आनी आमी एक सीडी काडून मोदी सेंट्रल धाडपाचें आहा खारें उदीक येते हें उदीक येवपाक जायना शेतान आमच्या। आमकां हे विरेश बोरकारान आमकां ही शेतां रोय म्हणून फोर्स केल्लो म्हणून आमी ही शेतां वांयगण रोयल्ले, तरी पूण आमकां हें खारें उदीक तेंच्यांनी कशेंच घेवचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी माणसाघरांनी करून इतले लाखांनी 35 लाखांनी कितें एक माणस घेतलेली, तेंच्यांनी तेमोभर उदीक घेनासतना ही शेतां सुकोवन दवरलेली, तेजे आशेन आमी ही वांयगणां रोयल्लीं। आयज ही माणसाची पावणी जातात घसा करून उदीक येयली, माणसाची पावणी गेल्या 15 दीस सुद्दां जावना मरे, म्हयनोभर सुद्दां जावना, तरी पूण ते म्हयन्या भितर हें उदक आमकां शेतांत तेगलें तें शेत उदक पयलीं आमी तांकां माणसो घाणय सांगलेल्यो, मामलेदार सांगता माणसो तशी घाणोवंक मेळना म्हणून, हे कमिटी सांगता काय मामलेदार सांगता ते आमकां काय नको, ते तुमी पळोवन घेवचें। ते सीएमा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता ही आमची भरपाई आमकां दिवची म्हणून, कितलें सांगता। आनी पळय आमचें उदीक पळय सारकें शेताक तेगलां पळय तेगे उदका शुटी आनीक अपडेट सांगपाक सोदता ते म्हणजे जे मानसो खांडोवपाचे आसा हे रिक्वेस्ट आमीय केल्ले, आनी मामलेदाराकूय सांगलेले, एकेकूय सांगलेले की ह्यो ज्यो मानशो आसा त्यो खांडोवपाक जाय, आनी मिनिस्टराकूय सांगलेले, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीकूय सांगलेले, बाबूस मुनसरात जो आसा तेन्ना जॉयंटली मिटींग घेवन तांकां सांगलेले की अशें समज जालें मानशो समज पावणे काडल्यो नाल्यार अशे इश्यू जातात, आनी हेच्या पयलींय जाल्ले आसा, आमकां धांवपळ करची पडटा, परत विचारचें पडटा मामलेदाराक जावं तलाटीक जावं एक हें परत चालूच उरता। पण जेन्ना घाणयता तेन्ना 6 म्हयने रिलीफ मेळटा, आनी त्या रिलीफान खंय ना खंय शेतकारांक बरेपैकी शेतां रोवपाक मेळटा। हे आमकां जेन्ना शेतकारान सांगलें ही जी रिक्वेस्ट आसा ही रिक्वेस्ट आमी मिनिस्टरा कडेन पावयल्ली, मात मिनिस्टरान म्हाका दिसता तेणेन ती दखल घेवंक ना, आनी त्या कारणाक लागून आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा।